कलश हे स्थापीत जालेले तेन्ना आमी तो कलश आमी मठान सकाळ फुडें दवरतलो 9 ते 11 ह्या दरम्यान दवरतलो कारण इतके भक्त आसा आमचे परिवार भक्त जे आसा तेंच्यांनी येवन तेन्ना थंय ताका फुलपाखी घालपाची कारण वयर आमी एकदां कलश बसयलो तर तांकां वयर वचून फुलपाखी घालूंक मेळची ना पूण आमी 2 वरांक आमी सकयल दवरतले मठान आमी ताका सारक्या एका जाग्यार स्थापीत करतले प्रत्येक हांव भक्ता कडेन मागता की येवन घेवन घालपाक ती आमी जी सिक्युरिटी तयारी करतली ती करची तेजे एका पांया पडून घेवचें आनी हांव मागता की 11च्या पयलीं जितले भक्त आहा तितले भक्त येवचे आनी ताका पांया पडून घेवचें तेन्ना मागीर आरती जातलो महाप्रसाद जातलो आनी आमचो लॉटरीचो जो रिजल्ट आसा तो सारको आमचो एक 4 ते 4:15 म्हणल्यार लॉटरीचो आमी रिजल्ट करतलो 9 नोव्हेंबरा दिसा हांगा जे कार्यक्रम आसा त्याच्या पयलीं 8 तारखेर हांगा कलश स्थापना जी आसा ती कलश स्थापना जी विधी आसा 8 तारखेर ती पयली जातली आनी त्यानंतर 9 तारखेर हांगा भक्तांच्या हस्ते म्हणजे भक्तांचो सगळ्यांचो सहभाग आनी तेंचो हातभार लागून कलश स्थापना जी जातली ती 9 तारखेर सकाळी 11:15 सुमार जातली जवळ जवळ हो कलश जो आसा हो जवळ जवळ 10 फुटाचो कलश आसा हांगा पयलीं कलश आसलो जाल्यार हांगा कशें आसा जी स्वामीच्या फाटल्या हॉलाचें जें बांदकाम जें सद्या सुरू आसा तें हळू हळू आकार घेवन ते कलशाच्या वयर कशें पावता आनी आमकां एक डिसिजन घेवचें पडलें की कलश जो आसा हो सदांच वयर आसपाक जाय त्या कलशाची आमी पुनः स्थापना करता जवळ जवळ 10 फुटाचो कलश आसा आनी तितून सामुहीक आमी ते दिसा पुजा दवरलेली आसा कलश स्थापना जेणे करून ते पुजेन कोणी भाग घेवता आनी ते दिसा तेजो उजमणी जावचो आनी आमी त्याच निमित्तान पेडणे तालुक्या आनी बार्देस तालुक्यान अशे 2 तालुक्यान आमी स्वामींची पालखी परिक्रमा स्वामींची पालखी जी आसा ती आमी सुरू केल्ली कोविडाच्या पयलीं केल्ली आनी मागीर कोविडाक लागून मातशें खंय तरी अडचण जाली त्यानंतर परत आमी आतां 3 वर्सां जालीं 3-4 वर्सां जालीं परत आमी नेटान अशी पालखी सुरू केल्ली आसा आनी पालखेचो आमकां प्रतिसाद जो आसा तांचो हो खूब प्रतिसाद मेळटा आनी गेल्या वर्सा जे आमचे जवळ जवळ 100 मंदिरां आसा तितून ह्या वर्सा तितून आमचे कडेन 200 तरी मंदिरां आमचे कडेन संपर्क साधलेलो आसा पेडण्या तालुक्यान आनी बार्देस तालुक्यान जी पालखी आसा ही पालखी स्वामी मठांसून 2 तारखेर भायर सरतली सुरवात जी जातली ती आमचे बेताळाचें मंदीर जें आसा आदारवाडी चोपड्या थंयसून सुरवात जाली की मोरजे परिसर करून आश्वेसून मांद्रे हरमल केरी अशें करून ती पयली जी आसा ही बाल खाजनात जाली त्यानंतर सेकेंड डे अशें करून आमी वारखंड वयतले वारखंडसून दारगळ अशें करून परतून आमी शिवोले येवन शिवोलेसून आमचे फूल ऑशेल हें करून आसागांव वागाथर काणक्या बादे आमचे वारी परतून दांडा शिवोले गुडे राय अशें करून परत पालखी म्हाका दिसता जवळ जवळ 2 तारखेर गेले की ते 8 तारखेर परत स्वामीच्या मठान येता पयली पालखी आमची कशी 2 दिसांक लागून भायर सरली स्टार्ट सुरवात जेन्ना केल्ली त्यानंतर भक्तांचो असो प्रतिसाद लागलो की आमच्या मंदिरांत कितें म्हणून आमची पालखी 2चे 4 दीस जाले 4 दीस पालखेचो आयोजन जालें त्यानंतर आतां ह्या वर्सा 8 दीस कशी पालखी आमची स्वामीची पालखी आनी आमचो प्रयत्न आसा की मोयरा दोना ती बस्तोरा म्हणजे बार्देशांत कितें थोडे उरता कलंगूट चांदोली हे थोडे उरता ते आमी नेक्स्ट इयर आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या वाठारांत सुद्दां वचपाक लागून पालखेक आमचो प्रयत्न आसतलो स्वामी मठा तर्फे आमचो प्रयत्न आसतलो की सबंद गोंयांत हेच्या फुडें सबंद फूल गोंयांत स्वामीची पालखी भोंवता तसो म्हाका जवळ जवळ 1 म्हयनो तरी आमकां लागतलो सगळ्या तमाम भक्तांक मागता की सगळ्यांनी मोठे संख्येन 9 नोव्हेंबराक तुमी स्वामी मठान उपस्थित जावची त्याच संदर्भात हांगा आमी एक देणगी कुपनाच्या स्वरुपान हांगा लॉटरी दवरलेली आसा आनी हेची लॉटरीची किंमत जी आसा ही 700 रुपया आसा आनी इफेक्टीव अशे प्रायजीस आसा म्हाका दिसता 5 4 व्हिलर आसा 3 टू व्हिलर आसा
लॅपटॉप आसा, TV आसा, 5 मोबायल आसा, 5 सायकली आसा, अशे 20 प्रायजीस आसा. म्हणजे प्रेस संदर्भाच्या हितून माध्यमातून एक सांगूंक सोदता की जर कोणी लॉटरी काडून नासतले आमच्या प्रेसवाल्याच्या संदर्भात आमकां एक लॉटरी काडून ह्या स्वामी समर्थ मठाक मदत करची, आदार करचो अशें हांव सगळ्यांक एक संदेश दिता.